गिरीश, कितें गे? उलोवपांतलें कोडूपण म्हाका जाणवलें, पूण आतां म्हाका हें आंग वळणी पडिल्लें. गिरीशाचें लग्न जावन 5 वर्सां जाल्लीं, पूण अपेक्षीत बदल मात घडून आयले नात. फक्त म्हजें विश्व मात पुराय बदलून गेल्लें. म्हाका 2 वर्सांच्या गिरीशाचो उगडास जालो. काणकोणांतल्या ल्हानशा गांवांतल्या घराचो उगडास जालो. व्हड वादळ येवन सगळें आरत्याचें परतें जावप ते भशेन एक दीस गिरीशालो बापूय कोसळ्ळो. तो परतो उठलोच ना. म्हज्या पालवा फाटल्यान जिवाक भिल्ल्या सोंशा भशेन गिरीश जमिल्ल्या लोकांक पळयतालो. उगडास लेगीत जाल्यार काळजाक हुलक पडटात आजून. बायल मनीस वचत जाल्यार दादल्याच्या दुख्खाचीं खूब लागां जातात. कसो बाबडो काडटलो एकलोच जिवीत अशें म्हणून ताजे खातीर दुसरे चलयेचो सोद सुरू जाता. आनी बायल, तिचें बाबडेचें नशीबच फुटकें अशें म्हणून तो विशय थंयच सोंपयतात. तातूंतल्यान 30 वर्सां पयलीं आनी काणकोणा सारक्या गांवगिऱ्या वाठारांत विधवेच्या पुनर्विवाहाचो विचार चिंतप लेगीत शक्य नाशिल्लें. हांव मॅट्रिक पास जाता म्हणसरच म्हज्या बापायन म्हजें लग्न करून दिलें. 18 वर्सां सोंपतां सोंपतां गिरीशालो जल्म जालो आनी 21व्या वर्सा संवसार सोंपलोच. सोंपलो खंय, खऱ्या अर्थान सुरू जालो. दुख्ख पालवांत धरून बसपाक वेळच नाशिल्लो. एकच ध्यास आशिल्लो मनांत, बापाय फाटल्यान गिरीशाक वाडोवपाचो, शिकोवपाचो, व्हड करपाचो. गांवांतल्या शाळेंतच नोकरी मेळ्ळी. गिरीश शाळेंत वचपासारको जायसर खूब हाल जाले, पूण शेजारच्या राधा काकीन ताका बरे भाशेन सांबाळ्ळो. ती ताजी दुसरी आवयच जाली. गिरीश अभ्यासान हुशार आशिल्लो. SSC जालो आनी हांवें ताका फुडल्या शिक्षणा खातीर म्हज्या व्हडल्या भावागेर पणजे धाडलो. गिरीश इंजिनियर जालो. ताका नोकरी लागली. ताजे कंपनीन ताका 2 फावट फॉरेनाक लेगीत धाडलो. ताचें लग्न जालें आनी म्हज्या जिविताक मातसो निवांतपणा आयलो. म्हाका जें ध्येय साध्य करपाचें आशिल्लें तें हांवें केलें. ह्या मदल्या वेगवान काळांत म्हज्या दादाचो आनी निशिकांताचो म्हाका खूबच आदार जालो. सुटयेच्या दिसांनी हांव दादागेर वतालें तेन्ना मेळप जातालेंच. मनाच्या एका कोनशांत निशिकांताविशयी हळव्यो भावना जपून दवरिल्ल्यो, पूण गिरीशाक वाडोवपाचो आशिल्लो. गिरीश इंजिनियर जालो, ताका नोकरी लागली. ताचे पेडे दिवपाक गेल्लें तेन्ना निशिकांत दोळ्यांनी उलयलो अशें दिसलें म्हाका. तेन्नाच हांवें थरयलें की गिरीशालें लग्न जाले उपरांत हो धाडसी निर्णय घेवपाचोच. गिरीशालें लग्न जालें आनी वर्सभरान धाकलो प्रणव घरान आयलो आनी म्हजो जीव त्या धाकल्या कुडींत घुस्पलो. आनीकय एक घुस्पागोंदळ घरांत ल्हव ल्हव आकाराक येतालो. गिरीश ल्हानपणा साकूनच घुम्या स्वभावाचो. म्हाका दिसतालें की बापायच्या मरणाचो ताचेर प्रभाव पडला म्हणून तो तसो जाला आसूं येत. पूण लग्न जावन वसुधा घरांत आयलें आनी आमचे संबंद आनीकय दूर जाले. वसुधा गिरेस्ताली चली. लग्ना उपरांत ताच्या आवय बापायचो राबितो घरांत सुरू जालो. 2-3 वर्सां उपरांत जाणवलें की घरांत वसुधा आनी ताच्या आवय बापायचीच सत्ता आसा. हांवें सांगिल्ल्यो बारीक सारीक गजाली ताका आवडनाशिल्ल्यो. तें शिकिल्लें, हुशार, तरतरीत आशिल्लें. पूण आतां म्हज्या लक्षांत येवपाक लागिल्लें ताका आपल्या संवसारांत म्हजीं मतां आनी म्हजो सल्लो नाकाच आशिल्लो. आपल्या मनशाच्या मरणाचें दुख्ख पचोवपाक सोंपें, पूण आपल्या आनी आपल्या मनशाच्या नात्याच्या मरणाचें दुख्ख सोंसपाक कठीण. वसुधाक तर घरांतलें म्हजें अस्तित्वच नाका जालां काय कितें अशें दिसतालें. बापाय फाटल्यान दादान आमचें घर आनी जमीन विकली. आयिल्ल्या पयशांतलो अर्दो वांटो म्हाका दिलो. म्हज्या वांट्याचे पयशे बँकेंत दवरून आपल्या खर्चानच आपल्याक आनी म्हाका अशे लागीं लागीं 2 प्लॉट घेतले. गिरीशाक नोकरी लागतकच त्या पयशांनी म्हाका घर बांदून दिलें.
गिरीशाच्या शिक्षणाची जापसालदारकी ताणें आपल्या खांद्यार घेतिल्ली. आई आतां दादाकडेनच आसता. म्हज्या निर्णयाविशयी तो समजायतलो तिका. जाणटी बायल मनीस ती. मातशें जड जातलें तिका समजून घेवपाक. पूण म्हाका सगळ्यांत अदीक टेन्शन आसा ती गिरीश कितें म्हणटलो हाचें, वसुधा कितें चिंत्तलें हाचें. देखूनच हांवें चिंतलां की आतां गिरीश टुरावयल्यान घरा आयलो की ही गजाल ताच्या कानार घालप. हेच खातीर हांवें ताका उलो मारिल्लो. पूण म्हजे कडेन उलय नासतनाच वसुधाक कितें तें सांग अशें म्हणून तो भायर सरून गेलो लेगीत. 4 दिसांनी गिरीश परतो आयलो. दुसऱ्या दिसा हांवें दोगांकय आपयलीं. म्हाका तुमचे कडेन म्हत्वाचें उलोवपाचें आसा. बेगीन सांग कितें तें. आमकां शॉपिंगाक वचपाचें आसा. हांवें लग्न करपाचें थारायलां. कितें? शॉक लागिल्ल्या भशेन दोगांय आड्डलीं. आड्डूं नाका असो. हांव कितें सांगतां तें थंडसाणेन आयक. त्या दिसा तुवें म्हाका म्हळें, आई, तुजें वागप 4 जाणां परस वेगळें न्हय. आवय म्हणून आनी सासू म्हणूनय. पूण होच खरो प्रस्न आसा. तुज्या आवयच्या वांट्याक 4 जाणां भशेन जिवीत आयलें ना. तूं ल्हान आशिल्लो. घडये तुका कळूंक नासत. वसुधाच्या आवय बापायची तुका केदी वडवीक. पूण आपल्या आवयन आपल्या खातीर उमेदीच्या पिरायेचो गोबोर केला हाची जाणविकाय आसा मरे तुका. पूण तुजो प्रॉब्लेम तरी कितें आसा आई? अकस्मात असो निर्णयसो घेतलो तुवें? वसुधान तिरसटून विचारलें. कित्याक गो बाये? म्हज्या जिविताचे निर्णय घेवपाचो हक्क ना तर म्हाका? पूण हांगा तुका कसलें दुख्ख आसा काय म्हणटा हांव. 2 फावट जेवपाक मेळ्ळें म्हळ्यार सूख न्हय वसुधा. मनशाची स्वताची अशी एक वळख आसता. ह्या घरांत म्हजी वळखच मिटून गेल्या. हांवें कितेंय सांगिल्लें तुका पटना. वावराड्यांच्या मुखार लेगीत तूं म्हाका घालून पाडून उलयता. घरांत शांती उरची म्हण हांव वाद करिना. पूण अशें केन्ना मेरेन चलतलें? आयज मेरेन हांवें सगळ्यांच्या सुखाचो विचार केलो. आतां म्हाका म्हज्या सुखाचो विचार करपाचो आसा. आमच्या घराच्या सकयल्या वाट्यांत हांव रावतलें. वयल्या वाट्यांत तुमी रावपाचें. कितें उलयता तूं? आनी तूं कोण करपी घराचे वांटे? हांव कोण? हांव घराची मालकीण. घराचो जागो म्हज्या नांवार. घर बांदपाक लागिल्लो पयसो म्हजो. मागीर घराची मालकीणय हांव न्हय तर? पूण आई, तुज्या निर्णयान म्हज्या मम्मी पप्पाक केदो व्हडलो शॉक बसतलो हाचो विचार केला तुवें? हय आई, केदो व्हडलो उद्योगपती तो. ताज्या जावयाच्या आवयन अशें ह्या पिरायेचेर लग्न करप म्हळ्यार. गिरीश, तुजो मामाय आसा मरे व्हड उद्योगपती. ताची भयण असो निर्णय घेता म्हळ्यार लोक विचारचे ना रे ताका? आनी वसुधाच्या आवय बापायचो म्हज्या खाजगी जिविताशी कांयच संबंद ना. म्हणटकीच तांचो विचार करपाची म्हाका गरज ना. आई, म्हाका मातसो टायम दी. हांव वसुधा कडेन, ताच्या मम्मी पप्पा कडेन उलयतां आनी मागीर तुका सारकें सांगतां. कितें उलयतलो आनी कितें सांगतलो तूं म्हाका गिरीश? हांव तुजी आश्रीत न्हय. हांव तुजी आवय. हांवें तुजे कडेन लग्नाची परवानगी मागूंक ना. हांवें तुका म्हजो निर्णय सांगला. गिरीश, म्हज्या पिरायेक आजून 50 वर्सां लेगीत जावंक नात. तूं, तुजी बायल, भुरगो आनी नोकरी हातूंतच घुस्पून गेल्लो आसा. तुका म्हजे खातीर वेळ ना. तुजे बायलेचो वेळ तिचें शॉपिंग आनी तिच्यो इश्टिणी हातूंत वता. तिकाय म्हजे कडेन 2 घटकां उलोवपाक वेळ ना. तुजो चलो व्हडलो जातलो तसो ताचो संवसार बदलतलो. मागीर हांवें कितें करचें? तुमच्या माथ्यार वजें जावन रावचें? आतांच तुमकां म्हजे खातीर वेळ ना. तो मागीर केन्ना मेळटलो? विचार कर गिरीश. म्हाका ह्या वेळार एका सांगाताची गरज आसा. तो म्हाका मेळटलो. तुमकांय तुमच्या जिवितांत जाय तशी प्रायवसी मेळटली. आनी हांवें लग्न केलें म्हणून तुमचे वेलो म्हजो मोग
मातूय कमी जावपाचो ना. वचात तुमी आतां आनी म्हज्या उलोवपाचो सवकासायेन विचार करात. पडटलें तें तुमकां. आयज म्हाका खूब शांत दिसतालें. मनांत दाटून आयिल्लें मळब ना नपयत जालां कशें दिसतालें. हांवें दादाक फोन लायलो. दादा, माया उलयतां. सांजे वेळार येतां तुमगेर. निशिकांताकय आपय थंयच. आयज म्हाका म्हजो निर्णय सांगपाचो आसा.